प्रितीच्या भयणी भवनो, एक जोडी घोव आनी बायल बरोबर जियेताली. पूण एक दीस तांचे मदीं कांय भासाभास जाल्ले उपरांत घोवान आपले बायले लागीं उलोवंक बंद केलें. बायल घोडटा ते भाशेन आपल्या घोवा लागीं उलोवंक ती वावुरताली. पूण जितले फावटी ती उलयताली गोरकार एक जाप काडिनासलो. भायर निराशी जावंक पावलोली. पूण असले वेळार तिका एक येवजण येता. ती आपल्या कुडांत वेता आनी गोरकाराचे आलमार आसा ती उक्ती कोत्ता. आनी आलमारींत गोरकाराचे जी आंगावळी आसली एक एक काडून जमनीर ती शेवटून उडयताली. गोरकारान हें पळयले उपरांत ताका राग आयलो. ताच्यान सोसूंक जाय नासली आनी त्या वेळार बोवाड मारून ताणें विचारली, तूं हांगासर कितें सोदताय? आनी तिणें ताका म्हळी, तुजी जीब हांव सोदताली ती आतां म्हाका मेवली. देवाक आर्गां. बाबा भयणानो, एक घडणेंतल्यान आमकां दिसून येता की जरी तर म्हज्या मनांतले व काळजांतले दुसऱ्यांक हांव सांगूंक सोदता जाल्यार म्हज्या जिबेची गरज आसा. जिबेंतल्यान आमच्यान बरें उलोवंक येता आनी वायटूय उलोवंक येता. कोण एकलो तोर्नाडो मार्को नांवाचो पादुआ गांवांत रावतालो. तकलेन तो हुशार आनी उदी करून दुसऱ्या सगळे चर्चा करूंक तो सोदतालो. पूण ही चर्चा तो करता आसतना ताची उतरां जायते फावटी कडक जाताली, जाचे वरवीं दुसरी निराशी जाताली. एक दीस हो तोर्नाडो बाजारांतल्यान वेता आसतना एक ओस्तुरी ताका दिश्टी पडली. ही ओस्तुरी आपणाच्या माथ्यार एक पांटले घेवन चलताली. पूण हे पांटले सांबाळूंक तिका जोड जाताली. आनी हाकाच लागून हो तोर्नाडो तिची सोयशी वेता आसता आनी तिका म्हणटा, तुजे लागीं घोडो ना जाल्यार हे पांटुलें घरा लागीं कित्याक दवरूंक ना? असले वेळार ही बायल ओगीच रावता पूण तिका पळयत रावता. पूण हो टोर्नाडो सांजेच्या वेळार मिसांत वांटो घेवन गेल्लो आनी थंयसर एक फ्रांसिस्कन याज्ञीक बागयोंत आंतोनीच्या जिविताचेर प्रवचन करतालो. आनी ह्या प्रवचनांत तो याज्ञीक म्हणटालो, बागयोंत आंतोन आपल्या जिवितांत सदांच ल्हानविकायेन जेलो. ताची उतरां स्वादीक, ताची उतरां इतली मोवाळ की लोक ताचे आयकले उपरांत तांची जिवीत नवसोदतली. आनी फुडें हो याज्ञीक म्हणटा, उतरां भांगाराची. जेन्ना भांगाराची उतरां आमी दुसऱ्यांक म्हणटा तेन्ना दुसऱ्यांक अदीक उत्तेजन मेळटा, जिवीत मेळटा. पूण उतरां कांटेय जावंक शकता. जेन्ना तितली बरी उतरां दुसऱ्यांक आमी दिता तेन्ना दुसऱ्यांचे जिवीत आमी खाला उडयता. हे प्रवचन आयकल्या उपरांत मार्कोचें काळीज इल्लेशें बदल्लें. सकाळीं ते ओस्तुरी सभेन कितें केल्लें ताचो उगडास आयलो. आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठून णव्यान बाजाराची वाट दवरलो आनी हे वाटेन चलता आसतना तो म्हणटालो, ही ओस्तुरी म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. आनी ओस्तुरी तिका भेटल्या उपरांत तो म्हणटा, म्हाका बोगोस, हांवेन म्हज्या उतरां वरवीं तुका दुखयला. आनी त्याच वेळार जे पांटले तिच्या माथ्यार आसले ते उखलून आपणाचे ताणे घेतले. आनी तेन्ना हे ओस्तुरीन म्हळी, आयज तुजी उतरां कितली स्वादीक
एका शीतळ वाऱ्या सारखी. आणि ह्या तुझ्या उतरा वरवीं म्हजे काळीज आता ल्हव जाले. बाबा भयणीनो, या गोडण्यांतल्यान या तरणाट्यान ओळखून घेतली की उतरा वरवीं आमच्यान मोग दिवं येता, उतरा वरवीं दुसऱ्यांचे जिवीत खुशाल करूं येता, उतरा वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत पेकुणी मेळून घेवं येता. आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आमी नदर मारीन जाल्यार भाग्यवंत जाकोब आमकां कोण भाशेन आमची जीब दोमावूं येता वो सांबाळूंक जाय तें आमकां सांगता. तो म्हणटा आमी सगळीं ओसोत आनी ओसोकतायेन साबार फावटी आमी चुकता. पूण जो मनीस चूक करता वो चूक करिना तो मनीस संपूर्ण. पूण मनीस संपूर्ण जावंक वावरूंक जाय. आनी हाकाच लागून दोन उदाहरण तो दिता, एक पॉझिटिव्ह एक नेगेटिव्ह. पयले सुवातेर तो म्हणटा ओडी पळयात. ओडी व्हडली आसतात आनी हे ओडी चलोवंक धाकटुले वेरे आसा आनी वादळ येवन वारे मारूं जो कोण चलयता ते धाकटुल्या वेऱ्या उदेशी हे थारून तो सांबाळटा. भाग्यवंत जाकोब म्हणटा वेऱ्या भाशेन आमची जीब, जिबे उदेशी आमच्यान उलोवन मनशाच्या जिवितांत जायते बरें हाडूं येता. आनी आमकां हे भाशेन बऱ्या उतरांनी दुसऱ्या सोबे उलोवंक तो आमकां शिडकायता. दुसरें नेगेटिव्ह उदाहरण तो आमकां दिता. एक ल्हानशें कीट आखें रान लासून उडोवं येता. तो म्हणटा आमची जीब सगळ्या सांदेवून ल्हान, पूण हे जिबे वरवीं वायट उतरां भायर सरता तेन्ना मनशाचें जिवीत आमच्यान सोंपोवं येता. आनी हाकाच लागून तो शिडकायता आमची जीब आमी दोमावून दवरूंक जाय. पूण दोमावून दवरूंक तो म्हणटा आगोड. मोनजाती सुकणी सगळ्यांक आमच्यान दोमावं येता, पूण आमची जीब दोमावूंक भोव आगोड. पूण जर एकल्याचेर दोल्लोली आसा, जेन्ना म्हजें मन आनी म्हजी काळीज नितळ तेन्ना सदांच बरें म्हज्या तोंडांतल्यान येतली. भाग्यवंत माथ्यू आपणाच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा जे कितें भायर जावन तोंडांतल्यान भितर वता तें वायट न्हय, पूण जे कितें भितरल्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें की वायट. हाकाच लागून आमचें मन आनी काळीज नितळ करूंक तो मागता. जेजू आमचे लागीं मागता तुमी दुसऱ्या सोबे उलयता तेन्ना तुमचो जबाब हे भाशेन जावं दी. ओय जाल्यार ओय, न्हय जाल्यार न्हय. ताचे मन ओदीक कितें येता तें वायटोवी. तूं बाबा भयणानो, आयज जेन्ना भाग्यवंत आंतोनीची जिबेची परब आमी समोर आणटना ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. भाग्यवंत आंतोन आपल्या जिवितांत सदांच ल्हानविकायेन तो जियेलो. साद्या उतरांनी देवाची उतराची परगटणी तो करतालो आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान मनशाची काळजां ताणें जिखून घेतली. आनी आयज भावार्थान आमी भाग्यवंत आंतोनीक मान दिता आनी ताची सोदची आमी येता कित्याक ताचे वरवीं कितें तरी आमकां बरें मेळूं. भाग्यवंत आंतोन मेल्या उपरांत सांगता ते प्रमाणे 30 वर्सां बदलल्या उपरांत ताची कूड निकिपिली, पूण ताची आखी कूड कुसलोली मेळ्ळी. भायरान ताची जीब जिवी उरली कित्याक आपल्या जिवितांतल्यान जिबे वरवीं बरी उतरां ताणी उचल्ली, बरें मनशाच्या जिवितांत ताणी हाडली. आयज तोच भाग्यवंत आंतोन आमकां सगळ्यांक जिबे विशीं उलोवन म्हणटा देवान तुमकां जीब दिल्या, देवाक दिनवासात. थोड्या लागीं जीब आसा पूण तरी आसतना उलोवंक जायना. देवान आमकां जीब दिल्या, बरें उलोवंक आमी वावरुया.
जेन्ना कोणूय आमचे सोबीत कितें बरें करता एक दिनवासनेचें उतर त्या मनशाक आमी म्हणुया, कित्याक जेन्ना दिनवासनेचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना त्या मनशाक अदीक उत्तेजन येता आनी फुडाराक अदीक बरें करून ताका बळ फावो जाता. जरी तर दुसऱ्या सोबे आमकां कसलो उपकार जाय, प्लीज हें उतर वापरून दुसरे कडल्यान आमचें काम करून आमी घेवया. जेन्ना दुसरो कितें बरें करता तेन्ना शाबासकी आमी दिवया. हे भाशेन ल्हान ल्हान उतरां वरवीं मनशाच्या जिवितांत आमच्यान जायतें बरें करूं येता आनी करूंक जाता. जाल्यार आयज आमच्याच जिबेचेर नदर मारुया, कितलें बरें दुसऱ्या सोबे जिबे वरवीं केलां तें पळोवया आनी देवाक दिनवासूया. पूण भाग्योन जाकोब म्हणटालो ते भाशेन आमी सगळीं वचूंक आनी उत्सुकतायेन साबार पावटी आमची जिबेंतल्यान वायट आसा तेंच भायर सोदता. दुसऱ्यांची चाडी आमी करता, दुसऱ्यांची खबरो आमी करता, दुसऱ्यांचेर आमी वायट उलयता आनी भाशेन दुसऱ्यांची जिवीत आमी खाला उडयता, निराशी करता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, गॉसिप इज एन इवल. गॉसिप is like an act of terrorist. जे भाशेन टेररिस्ट बॉम्ब घालून दुसऱ्यांक मारून उडयता आनी आपणाचो जीव सालबार करता, तेच भाशेन आमच्या वायटूय उतरां वरवीं दुसऱ्यांक आमी जिवीशी मारता आनी आमची जिवीत बरे भाशेन आमी सांबाळूंक सोदता. पाप साहेब फ्रांसीस आमकां रेमेडी दिता. तो म्हणटा, जेन्ना तुका वायट उतरां उलोवपाची ताळणी येता, तुझी जिबेक घास मार. बाईट योर ओन टंग. इट मे स्वेल, बट विथ अ स्वेलिंग यू विल नॉट स्पीक इवल. तुझे जीभ घडयेक सुजप आनी हे सुजे वरवीं तूं कांयच वायट उलोवंक पावचें ना. खरेंच बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांतल्यान वायट उतरां आमी उलयता तेन्ना दुसऱ्यांचें जिवीत आमी वायटाक हाडटा. हे जरी तर आमचे सोबी आसा जाल्यार ते आमी सोडून दिवया, बरी उतरां उलोवंक आमी वावरया. आयज हे परबे सुमयार हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरला. भाग्योंत आंतोनीची विणवणीन उतरान आनी कोरणेन बरे शुभ वर्तमानकार आमी जावया. शुभ वर्तमानांत जिसू म्हणटा, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. जेजूची बरी खबर आमी परगट करतले जाल्यार आमचे मन आनी आमचें काळीज बऱ्या उतरांनी आनी बऱ्या कोरण्यांनी भरलेलें आसूंक जाय. आनी बऱ्यो कोरण्यो आमची सोबी आसतले जाल्यार जेजूचेर भाग्योंत आंतोनीचेर आमचे नदर दवरया. आमची नदर तांचेर आसतकूच तांचे बरेपण आमी आपणायतले आनी आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचे उर्बेवून परगटणार जावंक आमी पावतले. तर आयज ही परब आमी समोर उरतना ही एक चालती परब जावं न्हय, पूण भाग्योंत आंतोनीची देख आमी घेवया. जे भाशेन भाग्योंत आंतोनीन सदांच ल्हान उतरांचो जालो, आपल्या उतरां वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडलें, देवाची उतर ताणें परगटली, तेच भाशेन ल्हानवीक उतरांची मनशां आमी जावया. आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें हाडुया आनी देवाची उतर आमी आपणावन देवाचे उर्बेवून परगटणार आमी जावया. इंच करूंक भाग्योंत आंतोनीचे विणवणीन जेजूचो आदार आमकां सगळ्यांक फावो जावं.